सचिवालय आणि मंत्रालयात उजो पालोवपाचे एमर्जन्सी यंत्रणेचेर सध्या कोणाचीच नजर पडटाशी दिसना. हालींच पणजे कदंबा बस स्टँडार आरटीओक उजो लागले उपरांत सरकारी कचेऱ्यांचे फायर सेफ्टीचो इश्यू जालो. पीडब्ल्यूडीन सेफ्टी ऑडिट करपाचे फर्मानय काडले, मात सचिवालय आनी मंत्रालयातच ही परिस्थिती. प्रुडंटान सेक्रेटेरिएट आनी मंत्रालयाचे फायर सेफ्टी ऑडिट केले. एमर्जन्सीक उजो पालोवपाचो हो सिलिंडर पळयात. 2016चे जानेरांत रिफील केल्लो आनी ताची टेस्ट एंड सर्टिफिकेशनाची एक्सपायरी जाली 2016च्या डिसेंबरांत. 2017 सोंपत आयले, मात थंय नजर घालूंक कोणाकूच वेळ ना आनी हेर सगळ्या कॅबिनांकडे फायर सेफ्टी सिलिंडराची हीच स्थिती. मुंबय सचिवालयात उजो लागून काबार जाल्ले तेन्ना प्रुडंटान अशेच गोंयच्या सचिवालयाचे फायर सेफ्टी ऑडिट केल्ले. तेन्ना हीच परिस्थिती आशिल्ली, म्हणजे हो कारभार नित्याचोच जाला आसुये. एनएसजी असेंब्ली कॉम्प्लेक्साचे नेमान फायर सेफ्टीचे ड्रील करता, मात सचिवालय आनी मंत्रालयाचे कितें? असेंब्लीत बसपी मनीस तेच. सचिवालयाचे कंपाऊंडा भायर फेब्रुवारींत उजो लागिल्लो तेन्ना फायर सर्विसान जीएडीक अलर्ट केल्ले, मात जीएडी अलर्ट आसा म्हणपा सारकी परिस्थिती सिलिंडर पळयल्यार तरी दिसना. ती तांणी रिफील करूंकूच जाय. आमी असेंब्ली कॉम्प्लेक्सांतले म्हाका दिसता एक्सटिंग्विशर रिफील्ड आसतले 100%. सेक्रेटरिएटांतले आमी चॅक करूना सद्या, म्हणजे आमी 2 वर्सां पयलीं केल्ले न्ही, तर फायर ऑडिट करून आमी तांकां. बट इट इज अगेन अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल हू हॅज बीन डिझायन. कित्याक आमी सेक्रेटरिएटाक तांकां स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर दिल्ले आसा. सो त्या स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजरा प्रमाणे तांणी रेस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करपा जाय, बाय रँक ऑर बाय डेजिग्नेशन ऑर बाय नेम, कोण कितें करतलो तो. सो हे आमी SOPs जे आसा ते ऑलरेडी तांकां दिल्ले आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.